दोळ्यांची गरज. एका गांवांत एक पसरकार रावतालो. ताचें खरें नांव नागेश, पूण लोक ताका नागी पसरकार म्हूण वळखताले. ताचे दोगूय पूत ल्हान आसतनाच ताची बायल भायर पडली. नागीन हाडाचीं काडां करून दोगांय पुतांक ल्हानाचे व्हड केले. बरें शिक्षण दिलें. व्हडल्या पुताक दोतोर केलो आनी धाकल्याक आदोगाद. कांय वर्सां गेलीं. नागी जाणटो जालो. ल्हवू ल्हवू ताचे केंस पिकूंक लागले. दाव्या दोळ्यान दिसना जालें. उजव्या दोळ्यान उणें दिसपाक लागलें. आपल्याक एका दोळ्यान दिसना ही खबर ताणें एकाय पुताक कळूंक दिली ना. तेच परिस्थितींत तो सगळीं कामां करतालो. सदांच फांतोडेर पासयेक वचपाची ताका आदीं पासूनच संवय आसली. नदर उणी जाली तरी पासयेक वचपाचें आनी पसऱ्यार रावपाचें ताणें सोडलें ना. तेच निमतान आपणाक थोडो तरी व्यायाम जाता अशें तो म्हणटालो. सवकासायेन तो पासयेक वतालो आनी जमता तशीं पसऱ्या वयलीं कामां करतालो. दोगूय पूत सभावान एकदम बरे आसले. बापायक खूब मान दिताले. ताका कांयच उणें पडूंक दिनासले. जाणटेपणांत बापायक चडांत चड विसव मेळचो म्हूण ते ताका पसरो बंद दवरूंक सांगताले. पूण नागी काना मनार घेनासलो. एक दीस पासयेक वचपाक भायर सरता आसतना घरा मुखारूच नागी एक मोटारी पोंदा पडपाचो. गाडयेचो ब्रेक लागलो म्हूण वाटावलो. त्या दिसा दोगूय पूत बापायचेर खूब रागार जाले. दोगांयनी ताका बरोच तापयलो. पापा, तूं जाणटो जाला, पासयेक वचूं नाका. व्हडलो पूत. पसरो उक्तो करूं नाका. ओलतेराचेर बसून विसव घे. धाकलो. पुतांची मोगाळ तापोवणी नागीन तोंड धांपून आयकली. पसरो बंद केलो. पूण पासयेक गेले बगर ताका बाबड्याक सूख लागनासलें. पूत उठचे पयलींच एक भोंवडी मारून तो येतालो. कांय दिसांनी ताका उजव्याय दोळ्यान दिसना जालें. तो सामकोच कुड्डो जालो. आतां ही गजाल लिपोवन दवरप शक्य नासलें. पुतांक कळपाचें कळ्ळेंच. तांणी ताका बेगोबेग दोळ्यांच्या दोतोरा कडेन व्हेलो. दोतोरान तपासणी करून सांगलें, ल्हानशें ऑपरेशन करचें पडटलें. ऑपरेशन हें उतर आयकून नागी मनांतल्यान भियेलो. ना, हांव ऑपरेशन करून कसोच घेवपाचो ना, ताणें म्हणलें. पुतांनी ताका घरा हाडून खूब समजायलो. पूण शस्त्रक्रिया करून घेवपाक तो कसोच तयार जालो ना. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका दोळे कितें करूंक जाय? म्हजे कितलेशे दीस उरल्यात. हांव केन्ना मरण सांगूं नज. आमी तुजे येदे व्हडले जोडकार पूत आसतना तुवें असो कुड्डो जावन घरान पडप? व्हडल्या पुतान म्हणलें. नागीन शांतपणान आयकून घेतलें. पुतानो, कोण म्हणटा हांव कुड्डो म्हूण? म्हाका एक आनी दोन न्हय, 4 दोळे आसात. 4. इतले दोळे आसतना हांव कुड्डो कसो? सांगात. नागीच्या उलोवपाचो तांकां कांयच बोध जालो ना. 4 दोळे? दोगांयनी एकदम विचारलें. हय, तुमी म्हजेर जिवा परस चड मोग करतात. तुमी दोगूय म्हजे पूत. मागीर तुमचे दोळेय म्हजेच जाले ना? दोग जाणांचे 4 दोळे. बापायची जाप आयकून पूत ओगी पडले. दोगूय आपआपण्याल्या कामाक गेले.
नागी घरांत एकलोच उरलो. ताका वाज आयलो. दोळ्यांनी दिसनाशिल्ल्यान टीव्ही वयल्यो कार्यावळी ताका पळोवंक मेळनाशिल्ल्यो. खबरापत्रांय वाचूंक शकनाशिल्लो. ताणें रेडिओ लायलो आनी ऑल्तेरांत लवंडून गितांच्या तालार पांय हालोवंक लागलो. अकस्मात रेडिओ बंद जालो. सुर्र सुर्र असो आवाज ताका आयकूंक आयलो. म्हणटा म्हणसर कितें तरी जळिल्ल्याचो वास आयलो. धुंवर ताच्या नाकांत गेलो. पूण कुड्डो आशिल्ल्यान कितें घडटा तें ताका कशें दिसतलें? वायरींचो उजो जनेलांच्या पड्ड्यांक लागलो. कागदां, कपडे, कदेली, मेजां, आलमारी करतां करतां सगळें घरूच उज्यान पेटलें. नागी आकांतान उयेली मारूंक लागलो. पूण घरांत आसा कोण ताका भायर काडपाक? वचत तेवटेन उज्याचो उलोप. उजो चुकोवन भायर येतलो म्हणल्यार ताका दिसनाशिल्लें. वाड्यावयले सगळे लोक घरा भोंवतणी एकठावले. उदक मारून उजो पालोवपाचो यत्न करूंक लागले. पूण पेट्ट्या घरांत नागी मर्यांत वचपाक कोणूच फुडें सरना जालो. एकल्यान कोणें तरी ताच्या व्हडल्या पुताक फोन केलो. दुसऱ्यान कोणें तरी धाकल्या पुताक फोन केलो. नागीक आपली चूक कळून आयली. पूत म्हजे खरे, तांचे दोळेय म्हजेच. पूण ह्या वेळार ते दोळे म्हाका खंय उपकारतात? आपणाकच दोश दीत तो पेट्ट्या घरा भितर एकलोच रडपाक लागलो. इतल्यांत उज्यांतल्यान वाट काडीत ताचे दोगूय पूत ताच्या म्हऱ्यांत पावले. दोगांयनी बापायक उबारलो आनी वाडट्या उज्याची पर्वा करिनासतना घरा भायर हाडलो. घराचो मात लासून गोबोर जालो. नागीन दोनूय हात पुतांच्या खांदार घालून म्हणलें, म्हाका आतांच्या आतां हॉस्पिटलांत व्हरात. हांव दोळ्यांचें ऑपरेशन करून घेवपाक तयार आसां. म्हज्या दोळ्यांची म्हाका गरज आसा.